स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे तुझ्या मनोबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। आमगेल्या गुरुपरंपरा चरित्र चित्रापूर गुरुपरंपरा चरित्रांतून एक गमतो शब्द येता मराठी गुरुं खातीर वापरलेलो त्यामुळे वेल्हाळे म्हण वेल्हाळे वेल्हाळे म्हळ्यार कळ्ळें वेल्हाळ म्हळ्यार मोगण मगल गुरू कशी मोगण तशी आमगे श्री समर्थांनी मोगण जावन आमचे खातीर सगळं दासबोध सगळं समाज पूर्ण करून घेतले। कळशी परत परत सांगले ताच सांगा ती कले होमिओपॅथिक वखद देतात न्ही आमी पथ्य सांगता ती कॉफी घेवच्या ना किंवा कले खायन आपण अर्दर तासाची गॅप दवरका असले सगळे असतात म्हणजे डूज अँड डोंट्स यम आणि नियम नियम म्हळ्यार कल करचें तें आनी यम म्हळ्यार कलें कोर यें तें आतां कल्लें करचें हान तूं कलें केल्यार तांकां चूक जाता ती टू अर इज ह्युमन आमी कसले करूं गेले की तांकां चूक जाता ती त्यो चूक कशी आसता ती एरर्स ऑफ ओमिशन आणि एरर्स ऑफ कमिशन म्हळ्यार
आमी कल्ल कोरका तें करना ती, कळ्ळें? तें ओमिशन ओमीट करता ती, ही वेळ चुकीची. आणि कल्ल कोरका पळय तें सम करना ती. तेमी ती प्रसंग प्रसंग पडे बाका तो गधे को बोले काका के, तशी कोणालपुणी पाय धरतात कडे वचून आणि सगळं स्वाम्याल भाशेन सांगता घोटाळो घोटाळो. तशी घोटाळ आमच्या जिवनांत येता. तशी जावं नये म्हणून आमकां समर्थांनी मनाचे बोध हो एक सान ग्रंथ दिलो, पॉकेट डिक्शनरीशी. जशी आमगेल्या ज्ञानेश्वर माऊलीन इतलो व्हड हें बरयलें, ज्ञानेश्वरी 9000 ओव्यांची. जर ताजे नंतर एक 27 अभंगाचे हरिपाठ बरयलो, तातूंत ताजी सगळी सार आसा. तशी हाजे पथ्याचे रुल्स आसात, वॉट शूड बी डन, वॉट शूड नॉट बी डन. आणि तें कोणाक शिवांगी आयक, राधिका आयक अशी सांगनी. हे मना कळ्ळें, मन हें सगळ्यांत कॉमन आसा, त्यामुळे त्या मनाक बोध केला, कळ्ळें? आतां मनोबोध म्हळ्यार नेमकें कल्लेस. आमगे 200 समाज तरी पूर्ण जाले. मना श्लोकात सुद्दां एक पण फुल्ल रावंड 205 कोण जाले ती, 1 ते 205 आसा. तरी के आत्त अर्धवट आसा, ते अर्धवट दवरच्या ना, पूर्ण करता ती. जाल्यार पूर्ण करतना सुद्दां एक फंत तरी आमी मागशी वळण पळोवंका. सिंह वसुदेव न्ही, राय जंगला रायू जाल्यार तो मागशी कोणें नाम आपणाल पाटलाग करतची शिकारी जावो अशी मागशी वळण पळोवंका. तशें आमी थोडपणी सिंहावलोकन करता. ते मनोबोध म्हळ्यार नेमकें कल्बा, मन म्हळ्यार कल्लें तें तर कळका न्ही आमकां. आनी समर्थांनी मनोबोध बरयला म्हळ्यार ताका कल नेमकें ताणें कल केल्या. मनोबोध हें कल्लेस, हें सगळे उपनिशदांचे सार हांत आसा. इतलें सान बुक्क हें दिसता वे कितलें सान आसा. खंय खिशान घालून व्हरयलें जाल्यार ताका कसली टीप ना. जाल्यार हो जो आसा हाका थोडी टीप आसा मनोबोध. तर अशें तें आसा. तर आमगेलो आतां 67 जाल्ल्या ती श्लोक. तर नुस्तें दासबोध कळच्याक मनोबोधाचो अभ्यास पयलीं लागता. तावळ ते पचनान पडता. एक हातूंत तुमकां सांगता केमोथेरपी आनी दिल्यार कोणाकय कॅन्सर बरें जावंका म्हण केमोथेरपी दितात. तावळी तातूंत वायट सेल्स मरतात जाल्लेची, बरे सेल्स सुद्दां मरतात. तशी जावं न्हय म्हणून प्री ट्रिटमेंट दितात. प्री ट्रिटमेंट तशी दासबोध वाचचे पयलें आमगेल्या मनांत कल्मश पुराय दासबोधांतल्यान वता. जाल्यार रॉंग इंटरप्रिटेशन आमी करूं नये. म्हण खातीर थोडे पथ्य आमी पाळका. आमी रेग्युलर फुटपाथार पदयात्रा उगड आसा वे तुमकां, आमी वचूले पदयात्रेक. तावळी एक बाजून चमकताली आनी दोर धरून ते वॉलंटियर्स उबरले आसताले, दोरयो धरून, दोरखंड धरून. आनी आमी चम चमकताली. आनी स्वामी आमगेले सगळ्यान मागशी स्वामीजी, किंवा त्या गाडयेर सांगात स्वामीजी आसताले. पण तांगे लक्ष मुखार मागशी सगळे कडेन आसताले. कोण मागशी व्हरले आनी कोण मुखार आसा, सगळी वेवस्था जालेली. जाल्यार त्या चौकटी सोडून भायर वचचें ना. तशी हे मनोबोध आसा, कळ्ळें? आतां मनान मनाक केलेलो बोध आसा. मनान मनाक केलेलो बोध आसा. आतां दासबोध आनी हांत कल्लें फरक कल्लो आसा. दासबोधाचे सारांत आसा, पण दासबोध हो श्रोता आनी वक्ता हांगेलो संवाद आसा. थोडे ग्रंथी कल जाता, ग्रंथी उखलची म्हळ्यार झांटी काडची. भोव चड झांटी जाल्या बा एकदम दांतुणी वचनाची. तर आमी कल करता ती अशी अशी करून हातान ती झांटी सोडोवच्या पळयतात. ताका झांटी उखलची म्हणटात, गांट्यो. किंवा एक फंता दादल्यांगेलें तें हें आसता न्ही, जनेऊ, जानवें, तें घुस्पता. तावळे भटमाम इज द मोस्ट एक्सपर्ट पर्सन. नाल्यार आमी करूं गेल्यार तें आनी घुस्पता. तें हगूर काडका लागता, एक एक सम पळोवन. तशी ते दासबोधान तूं उक्कल करचें आसा.
उकल करतन कल जाता. श्रोत एक प्रश्न विचारता, वक्त ताका उत्तर दिता, परत त्या समकळणी म्हण मागीर हांत कल्लें तांत कल्लें अशी प्रश्न येतात. पण मनोबोधान तशें ना. मनोबोधान कल्लें सिद्ध मन, सिद्ध जालेलें मन तें दुसऱ्या जो आतां नुकतोच चमकूनच्या शिकला चेडपण तसले चेडू मनाक तो बोध केलेलो आसा. कळ्ळें? आतां हांगा ताणें सांगलें मनाकच बोध कल्ल्या केला. एक तर मन शक्ती आसा. बरं, मनाचे गुणधर्म मस्त आसा ती. शक्ती म्हळ्यार कळ्ळें तें मूळ मायेचेंच एक स्वरूप आसा. तें अति चंचल आणि तें प्रत्येक आमगेल पेशी पेशीक बॉडी सेल्साक अंतर्बाह्य व्यापून आसा. कळ्ळें न्हय? व्यापून आसा. तशी तें हें कळ्ळें मन. आतां मन दिसता वय, मन दिसना. बाकी कोणाक बायल आस की ना म्हणलेले संशय घेवच्या फाव आसा ती. किंवां देव आस की ना म्हूण संशय घेवच्या फाव आसा ती. देव आसवय म्हूण नास्तीक म्हणटात ना म्हणू, आस्तीक म्हणटा आस म्हणू. जाल्यार मन आसवय हाजेर कोणें आस्ते संशय घेतला वय ना. तर तें दिसता वय दिसना. तुमकां कशें कळ्ळें मन आसा म्हणून? इत्या म्हळ्यार सगळे अनुभव मनाक येतात. मनाक येतात. एकलें न्हय काल आमी ते संत चोखा मेळा हांव दिवसा एक संतांक गेलें. आतां म्हाका कल्लें उद्योग ना न्ही, घार बशिल्ले कडेन तब्येतय बरी नाशिल्ली. एक पिक्चर पळोवचें युट्यूबार. तर संत चोखा मेळा पळयलें. तर ती नाग म्हूण तागेली चली ती विचारता की तो देव ह्या मळ्यांत आसा म्हणटा खंय दिसना म्हो म्हणून. तावळ तिन्ने ताचे खातीर एक तुळशीचो हार करून दवरला आनी फुल्ल बरबरी परमळीची शेवंती मोगरो. तावळ तो विचारता हांग यो तें घेवन यो तुगेलें फुल्लांचें. हें तुका कल्ल्याक आवडटा? कितलो परमळ येता ती म्हणटा. पळय पळय परमळ घे म्हण. खरें परमळी आसा. तर तो म्हणटा परमळ दिसतात वे तुका? दिसना ती, पण ते परमळ मेळटात म्हाका, येता ती. तशी मनाचे परमळ म्हणा घाण म्हणा जे काय आसले जी अवस्था. मन म्हळ्यार कुकरशें आसा. कुकरांत कल्ल शिजता हें ताजी एक शीट आयल्यार पुरो. ताजें समो कळटा कोणें कल्लें निप्पनचें जायना कल्ल शिजता असो म्हूण. खंयचे एक्सपर्ट आसल्यार खंयची कडधान्य शिजता असो त्या सुद्दां कळटा. तशें हें मनाचें. तर तो मनान मनाक केलेलो बोध कल्ल्याक मन ही शक्ती आसा. बरं ते शक्ती स्वरूप कशें आसा गो की फुल्ल मूळ माया, मूळ अंतःकरण. मनुष्य मरता तेन्ना आमी त्या दिसा दासबोधान सांगलें तीन कल्लें जड चंचळ आत्मतत्व आणि निश्चळ परब्रह्म. त्या पयले निश्चळ परब्रह्मात बेस. त्या हाल ना डॉल ना कले ना, बट दॅट इज द ओनली ट्रूथ. सगळे कड पसरलेलं आसा. तेमी ताका व्यापकय म्हणू जायना. व्यापक म्हळ्यार कल्लें की एक कडेन व्याप्त आसा दुसरे कडेन ना अशें जाता. सगळे कडेन पसरलेलं आसा, खंय ना अशी जायनाची. आकाशाची व्याप्ततेक अंत आसतलो पण हाका ना, परब्रह्माक ना. बरं, तांथान जे संकल्प आयलो, संकल्प म्हळ्यार कल्पना, ती मूळ शक्ती. मूळ शक्ती ही मूळ माया. तिन्ने येवचे भितर एकाची दोन आपणान तुची दोन निर्माण केले. आपणान तुची ती एकलीची. जाल्यार पयलें अर्धांग म्हळ्यार वामसव्य म्हळ्यार दक्षिण, वामांग दक्षिणांग, अर्धनारी नटेश्वर हें तें. बरं तें जालें नंतर ती प्रचंड शक्ती आसा. तर तीक बेजार आयले कळेक कळ्ळें पूण क्रीड करता न्हय. बेजार आयले कॅमिकल करता, टीव्ही चालू करता ती, पिक्चर पळयता ती. तशी तिन्ने सृश्टी निर्माण केली. सृश्टी निर्माण केल्यार जीव खंय आसता तूं? जीव ना. कितले प्राणी निर्माण केले गमटे गमटे गमटेची, तरी समाधान ना. कंडेर काला मनुष्य तयार केलो, मनुष्यान सुद्धा जीव ना. तो हालचाल खंय करता? तेमी तिन्ने आपणालोच एक अंश म्हणू जायना, पूर्ण अंशाची. त्या पूर्णात पूर्ण मुदतचे ते तशें आसता. पूर्ण ब्रह्मांतानू आयिल्ली ती, तिका स्वरूपच पूर्ण ब्रह्म आसा.
भितर स्वरूप आता सौंदर्य लहरी की गंगा लहरी की सौंदर्य लहरी स्तोत्र हें करता ती देवी गले हां त्या देवी गल सौंदर्य पळोवनच्याक सगळं देवांगल बायल बशील खंय आराधन करता करताची आणि कड्डेरी तिगले तोंड नाक कितलें गोमटें दोळ कितलें गोमटें कशें दिसता वांकून वांकून सगळे एंगलान पळयलें आमचे पेक्षा गोमटी म्हूण तें आमगेले बामण भाळले ती कितले गोमटेस पळया म्हण जाल्यार कले जायना तरी पळयता 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 शेवटी ते मुखार वचले तांकां वेद मेळ्ळे वेद गायड करून राबिल ते बागला लागीं तांणे सांगलें कोणा पळोवचें स तुमकां तर ह्या देवीक सौंदर्य पळय देवीक पळोवचें स ही वेती ही न्हय आनी मुखार वच आनी मुखार वच आनी मुखार वच अशें कोन्न कोन्न शेवटी त्या गाभाऱ्यांतू तांकां प्रवेश दिलो ध्यानांतू आनी स्वरूप पळयल्यार थंय ती ललना म्हळ्यार ती बायल मनुशी गायब आनी थंय कोण बसल्या शिवतत्व थंय परब्रह्म बसल्या परब्रह्म सगळे कडेन भरलेलें आसा कोंदटलेलें सगळे कडेन दुसरे कडेन दिसनाची आनी ताजो अधिपती शिव किंवा रामतत्व रामतत्व थंय आसा अधिश्ठान देवी खंय दिसना तशी हें सौंदर्य पळयता पळयता नेती 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 म्हणना पडे आमी ज्या गाभाऱ्या वचुली त्या तत्वाची आमी जाली अशें तें आसा तर हें जें चंचळपण वतना आमकां माध्यम म्हणून त्या देवीक पळोवनच्याकच आमी वचूल मुखारी म्हणून आमकां थंय शिरकाव जालो अशी आमकां वचूल्यार नो एडमिशन विदावट परमिशन आमकां कले मेळनाशिल्लें वय की न्ही तर त्या खातीर आमी मनोबोध म्हळ्यार मनाचे हांगा महत्व आसा मनोबोध आमकां केन्ना थंय साथ दिता गो तसकी मनाचे मेनली 2 पार्ट्स आसात आनी मनाचो उपयोग केल्लो एक तुमकां सांगता आवसुल्या थंय जुगुळ्ळेली चेडवां आमी आवसुगल शोधान तूं हांगा थंय अमा 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 करून फिरता ती अम्मा कांय जवाब दिना तर आनी दुख्खी जाता ती हांगा मेळटलें थंय मेळटलें म्हूण सांगून कले जायना तावळी त्या अम्मान कल केलें तें मन दिलें मनाच्या वाहनाचेर बैसून येया ती मन आगोत तसं मल्ल्या कशें हाडचें तुमकां म्हण त्यामीत मन ही शक्ती आणि मन 2 नमुन्याचे आसता व्हेन द मदर कन्सिव्स चेडूं पोटांत येता आवसुगल्या तावळी त्या चेडाक ते पयले थोडे म्हयने आवसुगल मांसपेशीचेरच वाडता आवसूल रक्ताचेर वाडता ताजेर वाडता पण 6वे 7वे म्हयन्यारी एक अंतःकरण म्हणलेलें अंतःकरण पंचक तें तांत भितर आत्मा आसता जशी त्या ललने गेल्या हांतू गाभाऱ्यांतू शिवतत्व आशिल्लें रामतत्व आशिल्लें परब्रह्म आशिल्लें तशी तें हें येता कले तो आत्मतत्व आत्मा त्या अंतःकरणान बद्ध तो त्या हांतू फ्युटस हांतू रिगता तावळे हालचाल सुरू जाता पोटांतू आवसूल पोटांतू हालचाल सुरू जाता ह्यो हालचाल लागले गो म्हळ्यार जिवंत चेडूं त्या चेडा इतली ताकद आसा तुमकां म्हणल्यार फाल दिसत एक खरी जाल्ली काणी एक कडेन पाप एक पेशंट एडमीट जाल्या गुरबिणी बल्कि कितले 7 म्हयन्याची की अशें कलकी तिला पोटां हालतालें 7 म्हयन्याची की 8 म्हयन्याची आनी कल्ले खातीर एडमीट जाले आसतना ती पोटां दुखीन न्हय कोण की ते बैल आसता ते मारकी शिंगाचे तांगेल शिंग ते उधळलेले खंय तर ही कळ न्ही पाप तर ती मुखार येता तिगेल पोटां ते शिंग घुसले आनी जे ती हें जालें बेशूद जाली ती सगळ्यांनी हॉस्पिटलांत हाडलें हॉस्पिटलांत हाडून पळयल्यार तें ब्लड ती चेडाकले जाय नाशिल्लें पण म्हळ्यार तां ठोके बिके सगळे आशिल्ले पण तिक्क वांचूंका तिगल जीव वांचूंका वाडटे तितलें रगत हें तर ते शिवोंका पण शिवोवच्या जाय नाशिल्लें इत्यागूतच वय त्या चेरडागलो हात ते जखमेंतान भायर येयले चेरडागलो हात भायर आयिल्लो
तो भितर वचनाशिल्लो आपण जावन तर कल करचें डेफिनेटली ती शक्ती मनाशक्ती जे अंतःकरण आसा त्या चार्डांत आसा ताका स्वतंत्र अस्तित्व आयल्या हां तर एक सादो काम करी तो तांगेले इन्स्ट्रुमेंट्स नुस्तें उकळोवन दिताले स्टरलायज करून जाल्यार मस्त वर्सांच अनुभवी तो उकळोवन ताका अभ्यास आशिल्लो हाता चटक मेळ्ळ्यार कसो जाता म्हूण तर ताणें सांगलें कितले उपाय केले तरी जायना हात भितर वचना मोडत म्हूण भंय दिसता तर ताणें सांगलें कलें एक सुव तापया ती आनी ती त्या चार्डार हाता लाय म्हूण अशी हाता लावन सोडी म्हूण भंय दिसता न्ही पाप दिसता इतलें सांज चार्डाक अशी जखम करची म्हळ्यार पण त्या डॉक्टराक नाइलाज जालो तरी ते लावनचे भितरी फटक्कन हात भितर घेतले चार्डाने आपण जावन म्हळ्यार देर गॉड लायज देर कळ्ळें ही शक्ती हे आत्मतत्व हो अंतरात्मा तो अंतःकरणान बद्ध जावन आयिल्लो आतां अंतःकरणाचेर मस्त पूट चडलें तांगेले संस्काराचेर कितले जन्मांत चिकोल ते गणपती तयार केलेले पार्वतीने तिने सगळे आंगाची मळी काणून गणपत केलो म्हणटा ती कितले म्हयने न्हाय नाशिल्ली ती कोणें विचारतले इतल्या आंगात चिक्कोल्यार मागीर कितले म्हयने न्हाय नासन बशिल्ली तशी ना नित्य नाताल ती जाल्यार तिगल मनांतले जे वायट संस्कार वायट हें शुद्ध गणपतीक जन्म दिवचो आसा म्हण तो पयली तिन्ने सगळे वायट विचार वायट नेगेटिविटी पुरे काडून उडयलो हां आनी ताजो मातीच गणपती केलो माती गणपती म्हळ्यार त्या मळीचोच एक गणपती करून थंय दवरलो आनी ताणें तो आपणा शुद्ध प्राण भरले सो दॅट ते नेगेटिविटीज ऑल्सो स्टार्टेड शायनींग कळ्ळें अशी तें हें गणपतीक जन्माच्या आख्यान आसता तर एनिवे तर हें जें आसा मन हां ते अंतःकरणाचेर जे संस्कार येतात आमी आयल्यांत कल्ल्याक मुळांत आतां मनोबोध समजून घेतल्यार आमकां 3 प्रकारची उत्तर मेळटा की आमी कल्ल्याक खंयच्यान आयली कल खातीर आयली खंय वच्चें सामकां आनी आमी मुळांत कोण हें कळका वय की न्ही आमी एक परमात्म्याला थानू आमगेल्या हाल्या परब्रह्मान थानू जुगुळेले चेडू अवसूल शोधान तूं स्थानोस्थानी भोंवता तीर्थस्थान खंय हें खंय तें खंय देव मेळना कल्ल्याक देव मेळना अष्टावक्र गीत म्हणटा तुम देव मेळच कशी कळ्ळें तुमी जे धांवता आसत न्ही तुमीच देव आसत तेन्ना तुमकां तो देव मेळना तेन्ना तुमगेले भितरले देवा वळखात हां तर ते अंतःकरणा पासून मनाक तर मन हें न्ही ही शक्ती आसा त्या अंतःकरणांत जे दाबून बसल्या ती त्या भायर वचूंक पूण एक्सेस जावंक ना ताका कसली तरी बागल जाय ती म्हणून एक अवसूल पोट्टांत उपजले अवसूल पोट्टांत आशिल्ली तावळी पयलीं नवीन कन्सीव जावन भितर जें मन जाता ताका बहिर्मन म्हणटात बहिर्मन मन तें एक मन हां तांतू ताजे सगळे अवयव उपजत न्ही चेडू ते बहिर्मनाचे हाजे ते बहिर्मन आमगेल्या भायर आशिल्ल्या इंद्रियांत बैसून पळोवचें सगळे ज्ञानेंद्रिय ताज्यान जाता ती कर्मेंद्रिय काम ताज्यान करतात बहिर्मनान करतात आनी सगळे भायल्यांची दिसता जाल्ली ती लुकू 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 पळयता ती अगदी सान्न चेडूं कसले कळ नातील चेडू तांगेल्या हातान मोबायल दितात रडत म्हणून आनी ते कलेपणी हालता आसता कलेक कळनाची आनी मागीर म्हणटा तो मोबायल सोडनाची तो अभ्यास करना आमीच अभ्यास करतात न्ही तशी भायर पळोवन 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 ते चेडू बिगडता परमात्म्यागेलो अंश तो हां जाल्यार थंय पोल्यूट जाता तावळे तशें जावं न्ही बाळा आतां मातशी फीर हां आनी तें बहिर्मन हें भायल्ले हाका एटॅच्ड आशिल्ली ती तें बागिलं भायर घरांतल्यान भायर वच्चें बागिलं घरांतल्यान भायर वच्चें बागिलं नाल्यार भितर कुडांतल्यान एकदम भायर वचूं जायना तुमकां भायल्या बागलांतल्यानूच भायर वचका उंबरट्यांतल्यान भायर वचका तेमी तांणी तें बहिर्मन केल्या आनी हें अंतर्मनस मद्दें आनी एक अंतःकरण
तर आमी तुमकां मदें सांगिलें हांवें की हड्ड हांत तोपांत उद्दा भरून दवरल्या री तें तुरटी फिरायल्या री तुरटी म्हणटा ताका एलम एलम एलमांत 2 सुत्त फिरोवन जर तशी दवरले तातूंत गाळ खंय बसता मंडळी तोग बसता तोग बसता आयदनाच्या आनी वयलें उदक काणून जाता हांगा आमी नामस्मरणांत जर एलम फिरायलें सतत फिरायता राबलें तरी कल जाता तोगूच गाळ जो आसा आमगेले कल्मश जन्मोजन्मीचें तें हगूर 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 वयर येवन इवॅपरेट जावन बहीर मनांतल्यान भायर वता भायर वतना आमी जपा बसल्या मस्तपंतां नाक्क जालेले विचार येतात आमगेल्या मनांतून तर म्हाका दिसता ह्यो हांव इतलें स्वताक देवभक्त म्हणून घेता ही शिवांगीपाची दासबोदाची इतलें केलें इतले वायट विचार म्हगेल्या मनांत खंयच्यान आयले म्हण पण ते जन्मोजन्मीचे सुकृत म्हणा दुष्कृत म्हणा आशिल्ले ते भायर सगळे बरे वायट दोन्ही संस्कार भायर पडल्यार मात्र आत्ममुक्त जाता तेमीत केन्ना वायट विचार येता ती केन्ना बरे विचार येता ती ते मन म्हळ्यार कांय ना विचारांची पोटली संकल्प विकल्पांची पोटली आनी कसले ना जस्ट बंडल ऑफ थॉट्स हे बहिर्मन म्हळ्यार बंडल ऑफ थॉट्स तर ते भायर वता तर ताजे खातीर आमी तें एलम फिरवंक आनी हें जें मन आसा ताका सगळे पॉवर्स आसा ती जाल्यार तें तागेल्या मनाची चूक ना वापरतल्यार चुकी एक कल्ले अडाणी मनशाक सान्न चेरडाल्या हातांत धारदार चाकू दिली तरी ताका कले कळतवे ते चाक असो हात कापता म्हणून कळना म्हणना पडे ताजो चाकूच बरो उपयोगी करून घेवंक जाता भाजी कापूं जाता कांदो कापूं जाता सगळं करूं जाता जाल्यार हात सुद्दां कापून घेवंक जाता तेमी ते आवसूक भयंकर काळजी दिसता तशें आमगेले गुरूंक काळजी दिसता हें मन दुधारी शस्त्र बरें तर बरें नाजाल्यार व्हडलें तर सूत नाहीतर भूत खंय तशी भूत अशें आमकां त्रास दिता वाट्टेल तशी वागता मोकाट वागता नाजाल्यार बरी डिप्रेशन म्हणून कायम न्हीद दोन राबचे अशी हाले म्हाका केन्ना मरण येतलें देवा म्हणून कसलें तुका कसलें कमी जालें रे इतलें धडधाकट शरीर दिल्ल्या कसलें रडच कल्याक हासता जग की ही पॉझिटिविटी केन्ना येता मनोबोध वाचले मनोबोधांतूं नेमकें आमी खंय चुकता ती हें सांगिल्लें आसता आमगेले गीत भगवत गितेन तुवें सगळें अशी करता तशें कोर न्हय जाल्यार समज स्टेप्स अशी आसता ती स्टेप्स ना अशी ना पण आमगेलें संस्कृत शिकच्यान तूं आमगेलें मस्तशें आयुश्य वता तेमीच समर्थांक दिसलें की हे मराठी न्हय सांगया प्राकृत भाशा म्हणटात प्राकृत भाशेन सांगया आतां तेंवूय कठीण जाता म्हणना पडटा आनी सांगलें ओके तुमगेल खंयची भास आमची गेल म्हाका सगळे भास येतात तेमी हांव आमगेल भाशेन सांगता तुमकां कोंकणी भाशेन सांग तुमगेल भाशेन आत्तां पूण शिकता ती आचरणांत हाडा ती अशी तशें मनाक सिद्ध मनाने त्या बद्ध मनाक केलेलो उपदेश असो बोध असो कळ्ळें तातूंत हें सांगलें तातूंत ते मुख्य सगळ्यांक मनोबोध आवडटा म्हळ्यार मना श्लोक म्हणूक आवडटा ती सान्न चेड दोन आपोआप पाठ जाता ती आराम पयलो श्लोक गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा गमू पंथ आनंत या राघवाचा जय जय रघुवीर समर्थ आतां हे श्लोक हाजो जन्म कशें जालो चाफळ गांवांतूं श्रीराम मंदीर बांदयलें ते अंगापूरच्या डोहांत थावन ताजे मुर्त्यो हाडल्यो ते प्रतिश्ठापन केली गोमटे कोन्न चलताले तर कडेर कडेर ताजी मस्त प्रसिद्ध जालें तें मस्त लोक येवचे लागले तातूंय राजाश्रय मेळ्ळो ताका त्या मंदिराक म्हळ्यार शिवाजी शिश्य जावन आयले शिश्य जाले समर्थांगेले तावळी शिश्य न्हय तर तांगेले लेखाक आपणागेल बिदागी म्हूण ते तांगेले रस कल म्हणटात ताका मदत येताली सगळे खाण पिणें हें दोन सगळें येतालें तर एक वर्स अशें जालें
मे बी शिवाजी बिझी आशिल्लो आसतलो पाप, ताका लक्षांत येयली. तरी हें रामनवमी आनी हें लागीं आयलें, हाजे वेळार चाफळचे उत्सव लागीं आयलो. तरी तागेले रसद येयली, कळ्ळें. तावळ्यात कल करचें म्हूण प्रश्न पडलो न्हय. तर तांणी कल केलें ताजें हें हांगतांनी दिल्ल्या. हां, ते चाफळ गांवांत रामनवमीचो उत्सव कळ्ळें. म्हळ्यार रामा देवळ न्ही ते रामनवमी उत्सव. तर एक फावट शिवाजी महाराज आयला थंग ती सनद येयली. तावळ फक्त 15 दिवस उरले. आनी त्या वेळार ते इतकें प्रसिद्ध जाल्लें देवळ, सगळे आजू बाजूच्या गांवांचे लोक जेवणां येताले, राबू येताले, उत्सवा येताले. तांकां जेवण खाण, तांगेली रातची सोय, तांगेलें सगळें पुरोवंक न्हय, पयशे खंयच्यान हाडचे. तावळी शिश्य मंडळी चिंतातूर जाली. वायट दिसलें तांकां, खंयच्यान हाडचें, कल करचें बा म्हूण. एकल्यान समर्थांक सुचयलें, आमी शिवाजी फकने विसरलो आसतलो किंवां कसले कामांत गुंतलो आसतलो, ताका एक घोड्यार कोणाक कोणी पेटोवन ताका मॅसेज दिवं हांवें म्हूण, आनी तें सनद घेवन येवं तांगेली म्हूण, कळ्ळें. तर समर्थ इतलें हें बाणेदार, तांणी सांगलें मगल श्रीराम समर्थ तागेलो उत्सव करून घेवच्याक. ताजे खातीर मगल खंयचे शिश्या लागीं भीक मागची म्हाका गरज ना. पळया सगळें जातलें वेवस्थीत, गोमटें जातलें, काळजी करूं नाका ती. तरी हांकां काळजी. शेवटी एक 2 कितले 15 दिवस की 14 दिवस वरलेले. तर मदेंच रात्री ते उठोवन तांणी कल्याण स्वामींक आपयलें, तुगेलें तें हाजें डायरी घेवन यो म्हूण बरोवची. आनी पेन दवतणी हें त्या वेळार टाकान बरयताले न्हय. हां चल बरय. आनी एट अ स्ट्रेच 1 to 205 205 श्लोक ताका डिक्टेट केले आनी ताणें गोमटे अक्षरान बरोवन घेतले. ताका 3 तास लागले, 1 प्रहर लागलो फालफालताय बरयलें. आनी तागेल कान्नांत कल की सांगलें कल करची मुखारी म्हूण, आनी आपणांत एकांतांत वता म्हूण सांगलें. आनी वचूले. सकाळीं पळयल्यार समर्थ नात थंय, पण हान्ने कल केलें ते एक 12-15 लोकांक जम केले, तांगेले वॉलिंटियर्सांक, आनी तांकांय कागद हें दिलें घेवन येती म्हूण. हां, आनी चला हें बरोवन घेया ती म्हूण. हान्ने डिक्टेट करचें आनी तांणी कॉपी करची. त्या काळार प्रिंट आवट नाशिल्ले, झेरॉक्स नाशिल्ले, कसलें नाशिल्ली वेवस्था. तर प्रत्येकान आपापणाल हँडरायटिंगान तें बरोवन घेतलें. आनी गुरू कृपेने तांकां जवळ जवळ पाठ जालें, नाजाल्यार तरी कागद तांगेल्या हातांत आसतालो, झोळी घेवन वचचें. आनी नित्य एक एक गांवांत पेटयलें, विंगड विंगड गांवांत. आनी त्या गांवांत कितलीं घर आसत की थंय एक श्लोक म्हणचो. हां, गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा, नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. जय जय रघुवीर समर्थ म्हळ की निद्दलेले हांव चारडाक पिवन च्या दिता आशिल्ली ती ते चारडाक तो दवर न्हू, धांवन येता खंय बागला लागीं रामदास आयला म्हूण. आनी भराभर तांकां भिक्षा मेळच्या लागली. समर्थान सांगिल्लें आमी कोणाले येतान फुकट घेवचें ना, तेमी ताजो थोडक्यांत अर्थ सांगका म्हळ्यार समाज प्रबोधन जावंका. आनी दुसरें ताजें कार्य केल्लें की कशी परिस्थिती आसा प्रत्येक घरची ना म्हणटा तरी कळताची. हां, मनागल आमगेल उतर पळोवन आमगेल सादारण स्वभाव आमकां कळटा. कितले फॅशन करो हें करो, उलोवच्या लागलें की कळटा हें मना हें कशें तांगेलें मन म्हूण.
साधारण कळतं, अंदाज येता. तशी त्या घराचे तांगल परिस्थिती, तांगल हें तांगल प्रॉब्लेम्स त्या निमित्तान समजून विचारतात. आणि ते मेळ्ळे भिक्षा की लगेच जास्ती वेळ ते खोळंबचे ना. तांकां आशिर्वाद दिवचे, जय जय रघुवीर समर्थ, आणि मुखाल घरान तूं अशी कोर न्हू. गाडये भोर्न भोर्न अन्न आयलें, धान्य आयलें, हें आयलें, सगळें जे काय कपडा लत्ता पयशे पुराय म्हळ्यार शिवाजीन दिवचे पेक्षा दुप्पट चौपटीन आयलें. आणि तो भोबर हें जालो. ता वेळ ताजें संकलन कोर न्हू. हें मनोबोध म्हळ्यार 205 पुस्तक म्हूण केलें नंतर तशी त्या मनोबोधात जन्म थंय जालो. त्यात हांतो आमी आमगेले 60 कितली जाल्या ती 67 थंय जाले ती. गम्मत म्हळ्यार आमी नेमके खंय येवन पावलेत गो तसले. 67 म्हळ्यार एक कडेन गेले. एक दाम्पत्याक एक चलये चेडूं आशिल्लें, कळ्ळें न्हय. लग्ना वाड्डिली चल्ली. तावळी तिगल गूण पळयल्यार कसले गूण, बापरे, वेल्लाळ मोगण, कोणा सांगू कोणा नाका तशें जाता. तशी समर्थांक कशें दिसलें, मगल हो राम कितलें मोगण, कितलें गोमटो, कल्ली कमी आसता ताज्यांत. तर तागल वर्णन कोरूंक शब्द पूर जायना. तांणी सबंद 10-12 श्लोक ताजे खातीर बरयले, मना श्लोक. तांतूं एक हें दशक म्हळ्यार प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. कल्ल्याक सकाळीं फालफाल्यार उठा न्हू, सगळीं कामां सोड न्हू, पयलीं रामागल चिंतन कराती म्हूण. कल्ल्याक मगल राम कशेंच गो तसवे म्हूण ताका सगळे नमुन्याचे गूण तांणी सांगल्या. ती कल सांग. पयलीं खंयचो? पयल्यान तिसरो येता तो. प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा, पुढे वैखरी राम आधी वदावा. सदाचार हा थोर सांडून येतो, जनी तो चितो मानवी धन्य होतो. आतां प्रभाते मनी कल खातीर म्हळ्या. प्रभात म्हळ्यार कल्लें फालफाल जालें. फालफाल जालें की कल जाता, रस्तो दिसच्या लागता, उजवाड जाता, वय की न्ही. उजवाडान तूं मुखाल मार्ग आमकां दिसच्या लागता, म्हळ्यार आमी मुखार मुखार वचूं शकता. ती आमगेलो प्रवास चल्ला, आनंद यात्रा सी. मार्ग तरी दिसका आमकां, रस्तो दिसका न्ही, कळका. 2-2 3-3 अशी हें येता, कल म्हणटात ताका सर्कल येता. 3-4 वाट्ट आसा, ती खंयच्या वाटेन वचका कळना. तावळे समज ते बोर्ड लायिल्ले दिसता, श्रीराम म्हूण बरयल्लें, त्या वाटेन वचचें आमी. ताजे खातीर प्रभातेन तूं म्हळ्यार फालफाल्यार हाका संधी काल म्हणटात. संधी काल ही एक संधी आसता. संधी म्हळ्यार कलें ऑपॉर्च्युनिटी. आनी दुसरें फालफाल्यारीच नामाक सुरवात कल्ल्या करची. बाकी दिवसभरच घेवंका, पण फालफाल्यार सुरवात कल्ल्या करची. प्रॅक्टिकल पळोवच्या गेल्यार अगदी फालफाल्यार दुधवाल येना, गॅसार कले दवरलेलो आसना, कोणें येवन बेल्ल करना, म्हळ्यार आमकां डिस्टर्बन्स ना. बाकी सगळीं न्हिदलेली आसतात. तावळी आमी जागृत, आमगेलें मन जागृत आनी आमगेलें चित्त जागृत. आनी मगल राम तरी कायम जागृत आसता. त्या रामागलें हें करचें, ध्यान करचें. पुढे वैखरी राम आधी वदावा. म्हळ्यार हड्डोडान श्रीराम जय राम जय जय राम बाकीच्यांक सगळ्यांक जागोन घालचें ना. पुढे वैखरी म्हळ्यार जीब, राम आधी वदावा. कंठांतान गुणगुणलेले श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. आमकां मात्र आयकूंचें तशी. आनी ताज्यान कल जाता, ताजें तें स्पंदन, कंपन, त्या शब्दान सम उच्चार केल्यार तें बरें जाता. आनी ताज्यान कल जाता आमगेल्या मनाची किलमिश वता. जे खळांची व्यंकटी सांडो तशी आमगेल्या मनांतली किलमिश, आमगेले वायटपण, आमगेले जे दोश आसा ती ते करगून वता. ती नामाची संगती ही सगळ्यांत व्हडी सत्संग. सत्संगाने वासनेचे बीज जळोवनी जाय. म्हळ्यार तशी वासनेचे बीजच जळटा जाल्यार तें करतना प्रभातेंत रामाल नांव घेतलें
आनी बाकीच वेळार ही लोकांक छळत बसलो, कोणाक फसई, कोणाक हें करी, कोणाक टोपी घाली, अशी कर न्हू. हां, लक्ष्मीपेक्षा अलक्ष्मीच भितर हाडी, तसं करच्या लागलो. तशें करून मागीर शेवटी मन असें दुधारी शस्त्रच वापरच्या कळना जाल्यार तें एक्चुली आमगेल्या हातान दोरी आसका. खंयचे बैलाक आनी घेतल्यार आमगेल्या हातान ताका दोरी आसका. ते जर दोरीच कापली तर तो बैल सुट्ट सुसाट आनी आमी बैलाच मागशी. तशें आमी त्या मनाच मागशी धांवता ती, हांग वच थंय वच थंय वच हांग वच करून. आनी खंय वता तें कसल्याची नासधूस करता, आमगेल्या मनान बरबरे विचारांची नासधूस करता, पायमल्ली स्टॅम्पीड तशी. तर जावं नये म्हणून सदाचार हा थोर सांडून येतो, जनी तो चितो मानवी धन्य होतो. तें सांगून जालें. आतां तें दशक आमी पळोवया. आनी 67 पयर घेतिल्लो पळय, हो पयलो श्लोक आशिल्लो. हो मनाच्या श्लोका बुक्कान तिसरो लक्षांत दवरात. प्रभाते मनी रामचिंतीत जावा, बिकॉज दॅट इज द फर्स्ट थिंग टू बी डन. डूज आनी डोंट्स सांगल्यात न्हय. हां, एकदम डोंट म्हणून आमकां तितलें मनाक शिस्त ना. तर कल्ले केल्यार ती शिस्त लागतली. तरी प्रभाते मनी रामचिंतीत जावा. आतां कल्ल्याक रामागलेंचें करका, तावळ प्रेमाची अशी भरतेल समर्थांक. समर्थ म्हणटा ती आतां 67 दोन आमी घेवया. 12 श्लोक सुमार घेवया, 12-15 कितले जाता तितले घेवया. 67 तुमचल्या बुक कसल्यार तें उगडून बैसा ती ना. नेक्स्ट टायम बुक घेया ती, तें सान बुक कस तान फक्त ते श्लोक मुखार दवरून घेवन पळोवचें. घनश्याम हा राम लावण्य रूपी, महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी, करी संकटी सेवकाचा कुडावा, प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. अयो मगल राम वेल्हाळ लावण्याचे समुद्र आगर. हां, आनी तेवे कशें असतो सावळो घनश्याम म्हळ्यार मेघमाल आसता न्ही, ढग. ढगा वारता रंग गमटोची, एक नमन्या सावळ रंग न्ही, तेजपुंज तसलें ताका लावण्य. आनी तरीके तो महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी. तो नुस्तें गोमटना, ही हेल्प्स सो मच. पाप तो इतलो धुवर वायुरूप आसता राम मगलो, जाल्यार तो वायुरूप राम वत्ता वाफ जाल्यार ती वाफ धरता हातान तूं, तागल्यान तूं समाविष्ट करून घेता. आनी तेमीत तो मेघश्याम जाला. हां, आनी तो ढग जावन वचून हातूं सगळे कडेन सृश्टीर पावस पडयता आनी प्युअर उदक दिता, प्युअर जीवन दिता सगळ्यांकय. तेवें तागेलें काम आसा. आनी तो गंभीर पूर्ण प्रतापी म्हळ्यार राम म्हणून वा वा कौतूक केलें म्हणून एकदम हुरळून वचून अशी स्पॉयल्ड चाय जायना. एकदम गंभीर पूर्ण प्रतापी. हां, गंभीर असं पूर्ण प्रतापी असं. आनी कोणाचेर संकट आयलें, आपणा सेवकांचेर राम नाम घेतल्याचेर संकट आयलें तरी स्वता धांवन मात्र न्ही, ताका सेवक हनुमंत आसा, ताका ताणें रक्षणाचें काम दिल्यां, आमगेल्या सेवकांगेलें रक्षण करचें. हां, आनी तो समर्थ मात्र न्ही, समर्थ मस्त जाण आसता ती. समर्थपणे उदार आसता, समर्थ आसून सुद्दां दयाळू आसता, समर्थ आसून भक्तवत्सल आसता. हें राम रुपाचें ध्यान आमी करता. हें म्हणटना ताजें अनुसंधान, गेट कनेक्टेड. युज धातू आसता ताजें युक्त जावंक आमी. तें युक्त म्हळ्यार कळ्ळें, गेट कनेक्टेड. ते कोणाक, ते रामाक, ते लावण्याची नाना ताजी कंगोर आसा ती, नाना एंगल्सान तो गमटो दिसता, नाना नमुन्यान गमटो दिसता, ताजें ध्यान करात. प्रत्येक श्लोक अशें आसा, एक श्लोकात जरी तुमी ध्यान केलें न्ही, तातूंत तुमी मर्ज जावन वतात आनी तुमकां आत्मज्ञान जावंक. तशी प्रत्येक श्लोक तितलो महत्वाचो आसा. सगळे श्लोक वाचका म्हणून ना ती, फट 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 वाचले, पारायण म्हणाली, हें म्हणाली,
पारायणान नुसत्या पारायणान तर नारायण असं ना, अर्था समेत वाचका. हां, जशी पालना दुरितच्छेदात कामितार्थ प्रपूरणात, हां, पादुका मंत्र शब्दार्थम विमृशन मूर्ध्नी पूजयेत. विमर्श करून ताजो अर्थ ध्यानान घेऊन ते माथ्यार दवरल्यारी, माथ्यार दवरल्या म्हळ्यार ताजो आदर करून ता चिंतन मनन केल्यारी विमृशन मूर्ध्नी पूजयेत. तशें कर काम सांगलें आमगेल्या हांतू गुरुपादुका स्तोत्रांतू. तर हांतू तांणी हो एक श्लोक जालो. घनश्याम हा राम लावण्य रूपी, महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी, करी संकटी सेवकाचा कुढावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. प्रत्येकड्यांनी आपापणाल माईक म्यूट दवरनू हड्डाने जय जय रघुवीर समर्थ म्हणाती. घर सगळे घर आणतू तुमगेल्या व्हायब्रेशन्स, पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स येतले. हांव तर म्हणटाची, पण सगळ्यांनी मेळ्ळें ऑनलायन आशिल्ली मी ती एकच आवाज येना. तेमी ती तें पळयात करूक शक्य जाल्यार. कडे मुखावेल 68 श्लोक. हो नुसतो गोमटस्वे, नुसते समर्थस्वे, तरी तो रक्षण करता म्हणटा ती, जाल्यार रक्षण करूक कले आसवे. आत्तां तूं वय बा. समर्थ म्हणटा ती, बळे आगळा राम कोदंडधारी, महाकाळ विक्राळ तोही थरारी, पुढे मानवा किंकरा कोण केवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. म्हळ्यार हो कोदंडधारी, कोदंड नावाचे धनुष्य बाण ताका अगस्त्य ऋषीन दिलेले. अगस्त्य ऋषीक सगळे फ्युचर कळताले, कळलें. तर तांकां गोत्त आशिल्लें की राम जल्म आयला आनी तो रावण मारूं वचसर. पण तो मनुष्य म्हूण जल्म आयला. तेमी ती मनुष्य म्हळ्यार देहाची जी लिमिटेशन्स आसा ती ताकाय आसतली. तेमी ती हाने रावणान कल केलेलें सगळे देवा लाथान कलकल शक्ती मेळोवन ते एक करून एक शस्त्र केलेलें तागेलें. तर हान्ने गपचूप ताल्याथान ते शिकून घेवन तांकां ती विद्या आशिल्ली. सटल बॉडीन ते वताले. तशें अगस्त्य ऋषींनी तें केल्लें आनी प्रत्येक हाजेर तांणी प्रयोग केले. आमी आतां म्हणटात मॅन्युफॅक्चरींग युनीट म्हूण. हां, सगळे यंत्र तयार करता ती. देह हें एक यंत्रच, तें एसेंबल करून देह जाला. तशी ते धनुश्य विंगड म्हळ्यार तांणी ही शक्ती वापरल्यार त्या शक्तीक उत्तर दिवच्याक त्या कोदंडांत आसा, ती शक्ती वापरल्यार त्या शक्तीक उत्तर दिवच्याक आसा कोदंड. अशी कोर न्हू. आनी तें केन्ना दिलें गोतसवे, ती वनवासा वतना वाटेर अगस्त्य मुनींक मेळूं वचुली. तावळ सीतेगल हरण जाय नाशिल्लें, रावणान व्हरनाशिल्लें. सीत तान सांगात आशिल्ली. जाल्यार तांणी सांगलें, आपण तुका हें गिफ्ट म्हूण दिता, आशिर्वाद पर घे आनी हें वापरी रावण वध करच्याक. म्हळ्यार मात्र नाल्यार तो भयंकर बलाढ्य तो खावन सोडतलो तुका म्हण. कळ्ळें. म्हळ्यार तूं मनुष्य रुपान जल्म आयला. हां, आनी तो राक्षस आसा, पूर्णता राक्षस आसा. तो देवभक्त आसतलो, शिवभक्त आसतलो, सगळे वय जाता मन राक्षसी भोरून गेल्या. तशी तेमीत तें ताल्ल्या आगळे कल्लेस, विंगडच ताल्या कल्लेस बळा खातीर. बळे आगळा राम कोदंडधारी. ते कोदंड पळयल्यार महाकाळ विक्राळ तोही थरारी. महाकाळ सुद्दां यम सुद्दां भित्त खंय त्या कोदंडाक. तवळी आम्ही कोण किस झाड की पत्ती, पुढे मानवा किंकरा कोण केवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. तेमी ती दुर्बळागल ध्यान करून तुमकां मेळटलें. तेमीच सगळे हडड्ड देव दानव मानव सगळे रामाल भजन करतात. बाळा तुवें करी. हे मनाक मनान हड्ड सिद्ध मनाने, बद्ध मनाक, मुमुक्षु मनाक सान्न चरडावार शिकयल्लस. कळ्ळें. तरी मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे. समर्थांग तसं मन हे सज्जन आसवे, बरी हुडहुडी, पूण मात्र न्हय केन्ना कली किच्या पती करत म्हूण सांगू जायना. एक चेडूं
एक सम कले बरे कामान न्ही बरे मुहूर्त येता कले जाता म्हण की कले पूण किचापत करताले आनी ते सम जायनाशिल्ले भिवन वता लोक तेमी ते 4 डाके पण घरचेच कोणाक लग्न आयलें ते 4 डाके व्हेलेले खंय तान्ने कले कोर न्हय म्हणू हां ताक व्हर न्हू वयर मेजनान फ्लोरारी कल की च्या कॉफी आनी खोट्ट दिवन बसयल खंय खोट्या कुडके हें खा म्हणटा बुडोवन कळ्ळें तर ऐन मुहूर्ता वेळारी बुडलो रे बुडलो म्हण वदरल खंय सगळे लोक ताले धांवच्याक म्हळ्यार अशी द्वाड मन त्या चेरडाल मनावरे आमगेल मन द्वाड आस केन्ना कले वाण घालत भरवस ना तेमी ती सतत त्या रामाल चिंतन करात आतां बरें हो सगळे जाण भित्तात खंय ताका देव दानव पुराय जाण हे रामा भित्तात कोदंडा मिती हां महाकाळ सुद्दां विक्राळ तोही थरारी तरी आमगेल खंय अयो बा मे भंय दिसना हांवें तरी समर्थ मुखार सांगतात ना बा मगल राम अक्कल भिवचे अरे तो सुखानंदकारी निवारी भयाते जनी भक्ती भावे भजावे तयाते विवेके त्यजावा अनाचार हेवा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा आणि पहिले तान सांगलें आणि हे सगळे न्ही श्लोक ज्यानाक आवडचे कल्ल्या म्हळ्यार हे स्वानुभवाचे बोल असत तांगेले ते तशे वागले आणि मागीर सांगले आधी केले मग सांगितले पहिले केल्ले कडेर सांगले हां तशी तर तो कशें सुखानंदकारी आस सुखानंदकारी निवारी भयाते जनी भक्तिभावे भजावे तयाते विवेके त्यजावा अनाचार हेवा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा म्हणा जय जय रघुवीर समर्थ राम हो सुखानंद दितल सुखमूर्ती आस सुखाशिवाय ताज्यान कलेना बाकीच कडेन म्हळ्यार हें सूख म्हळ्यार शाश्वत सुख शाश्वत समाधान राम म्हणटास तें शाश्वत समाधान आस जे दुसरे कल्ल्याचेर अवलंबून आसना हें मेळ्ळ्यार सुखी जाता तें मेळ्ळ्यार वडा पाव खावच्या मेळ्ळ्यार आनंद जाता समाधान जाता ना कल्ल्याचेर अवलंबून नातिलें कल्या म्हळ्यार तो स्वताची आनंद स्वरूप आसा सुखमूर्ती आसता आनी तेमी ती सगळे आमगेल भय भिती तागल नांव कल्ल्या घेवचें तर तें आमकां निर्भय करता तेमी ती मन आंतू आनी जन आंतू भायर तांकां लाज ना तागल नांव घेवच्याक भितरी ध्यान करता बैसा ती आनी भायर खंय वचूल्यार रामाल भजन म्हणा ती राम नाम सामुदायिक रित्या राम नाम घेया ती आतां तुमी हें संपना पडे 4-4 जण मेळ्ळ न्हू एक भजनी ग्रूप करा ती खंयची ना खंयची देवाल भजन म्हणा ती राम म्हळ्यार रामागलेंच म्हण का म्हणना राम हें तत्वस राम हें तत्वस शिवय तोची रामय तोची गुरूय तोची सगळें तोच देवी तोच तिची म्हळ्यार रामूची सगळें एकच आसा तर तें भजन म्हणा ती करा ती म्हळ्यार कल जाता आमी निर्भय जाता ती आनी त्या निर्भय जायना पड कल जाता आमकां प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा हें दिवसाच सगळें भजन म्हणलें तें सगळें जालें पण प्रभाते नित्य आनी नुस्तें प्रभाते न्ही दिवसाक जितलें फनता टायम मेळटा खाली वेळू म्हणटात ना गो म्हाका खरपून घेवचें सुद्दां वेळ ना म्हण तें भंय तरी खरपून घेवन जायना पण जो कल 2-3 मिनीट व्हरता ती रामा चिंतनाक घालया ती म्हळ्यार त्या वेळार केन्ना नाम घेता ती त्या वेळार प्रभात जाता प्रभाते मनी घेतली तरी जाताची सगळें दिसता तशी ते एक हास्य काणी आस ते हाका हनुमंताक रामाल राज्याभिषेक जायना पडे रामान सगळ्यांक मंत्री हे नेमले खंय सगळे वानर सैनिक हांकां तांकां सगळ्यांक तांकां काम वांटून दिली हनुमंताक कले दिनी तो म्हणाल ना म्हाका कलेपणी काम दिवंकाची म्हण अरे तूं इतलें काम केलें आं रेस्ट घे ना म्हाका कलेपणी सेवा दी म्हण तर ताणें सांगलें की हांव जांभई काळखी तूं चुटकी वाजोवची म्हण कळ्ळें तशी तो रामान जांभई काळखी चुटकी वाजोवची म्हूण सांगलें जायत म्हळें सब बरखास्त जाली जेवणां बिवणां जालीं रात्री शयन कक्षांत 14 वर्सां नंतर राम आनी सीत मेळटा ती थंय हो वानरू तांगेल बेड्डाचेर वचून बसला हल्ला ना हल्लोवच्या तयार ना हालच्या तयार ना
सीतेन कितलें सांगलें वत्सा चेरडा भायर वचून बैस, आतां मागीर न्हिदोवंच वेळ जाली, थंय पळय तुजे खातीर हांतरूण घालून दवरलें, थंय न्हिद म्हण. ना ना, कसल्याक ना, तर रामान म्हाका हें दिल्या, सेव दिल्या की केन्ना तो जांभई काडटा पळय तावळ हांव चुटकी वाजोवंक म्हण. आतां तो केन्ना जांभई काडटा म्हाका कशें कळचें म्हूण हांव हांगा बसतलो. म्हळ्यार ताका जांभई आयली की म्हाका कळटा न्ही म्हूण. शेवटी त्या रामाक तिने म्हळें अरे बाबा हागल कले पूण करी म्हण वेवस्था, असं सगळं तुम्ही दिवन बसता ती कल करची आमी म्हण. तावळ ताणें आयडी केली. तो म्हणाला तू कर, तुवें सेव काय हांव काण घेना, तीच सेव करी, पण हांव सांगीन तशें करशी वे म्हण. वय वय करता म्हण. कळ्ळें म्हळ्यार हांव जांभई काड की तूं चुटकी दिवची पळय तशी न्हय. तूं चुटकी वाजय पयलें, तूं प्रत्येक चुटकी वाजयली की हांव जांभई दिता, आनी तुका कळटलें हांव जांभई दिलें करून आवाज येतलो. तूं भायर न्हिदय, हांगा न्हिदो नाका पण भायर न्हिदय. तो वचून भायर आनी ताणें प्रयत्न केले खंय म्हळ्यार पळोवया खरें करता की सत्यवादी आसा राम, पण पळोवया परीक्षा घेवया म्हण. एक पंता श्रीराम म्हणाल खंय, हांगा रामाने जांभई काडली. अनेक फन श्रीराम म्हणालो, अनेक जांभई काडली. कडी ताका रामागल व्यसन न्ही, व्यसन ताका रक्तान भिनलें तें श्रीराम नाम. तो एकदम ट्रान्सांत वचुलो आनी चुटक्यो वाजयत 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 श्रीराम 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 करून गोल 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 नाचता. हांग रामान वचन प्राण जाय पर वचन न जाय खंय. तो जांभई काडटा. सीते कल कोरका म्हूण कळना. वसिश्ठाक आपोवन हाडलें. कसलें जाल्लें ताका रामाक कल जालें पळय. तरी इतलें केल्यार राबना. कड्डेरी कल जालें कोण आयिल्लें, तरी हनुमंत आयिल्लो. आत्तां खंय वचुलो तो, भायर बसयलें ताका. भायर पळयल्यार ताका ही सेव दिल्या की ताणें चुटकी वाजयली की हान्ने जांभई काडटा. तो चुटकी वाजोवन तो ट्रान्सान ताका कळनाची, तो घुंवतो पडला आनी हो हांगा श्वास काडूं जायना. ताका हाल्लोवन जागी केलें वशिश्ठाने आनी सांगलें कसलें चलयल्यान तुवें, तूं सेव करतस पण तुगेलो रामाक पळय कितलो त्रास जातस, ताका श्वास काडूं जायना. तशें करूं नाका. राम तुगेलो भितर आसा न्हय, चुटकी वाजयल्यारच सेव वे. हांगा बैसून राब, ताका ध्यान करताची गरज लागील तावळ सेव करी म्हण. पटलें म्हळ्यार अशी काणी जाता. तरी प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा म्हळ्यार आमी फक्त प्रभाते न्हय, जशी चुटकी वाजयली की राम जांभई काडटा, तशी आमी केन्ना नाम घेतात की अनुसंधान साधून भावपूर्ण नाम घेतात की त्या वेळार आमचे खातीर प्रभात जाता, आमचे खातीर श्रीराम फालफाल जावन येता आनी आमकां समज सुच्चा लागतात आमगेलो मार्ग. तशें आतां 69 सुखानंदकारी निवारी भयाते, जनी भक्तिभावे भजावे तयाते, विवेके त्यजावा अनाचार हेवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. म्हणा जय जय रघुवीर समर्थ. आज 70. सदा राम नामे वदा पूर्ण कामे, कदा बाधिजेना आपदा नित्य नेमे, मदालस्य हा सर्व सोडून द्यावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता हाच अर्थ कलो. राम नाम कशी घेऊ का, सकल कामना सगळी इच्छा पूर्ण काम असतं राम. आमगे सगळी इच्छा ते राम नाम पूर्ण करता. सगळे म्हळ्यार वायट इच्छा करना, आमगे हिताचे आसत त्यो इच्छा करता. त्यामिती कले माग का हें मन अंत्यान मागच्या कले वर्णाची आपोआप मेळटा. योगक्षेम वहाम्यहम तशी. आणि अत्यंत प्रितीने परम आदरान तें नाम घेवंका. कशें घेवंका, सदा राम नामे वदा पूर्ण कामे, पूर्ण श्रद्धेने पूर्ण डिझायर राम नाम हेच मगल एक कामनस. तशी म्हण सदा हें केल्यार कदा बाधिजेना आपदा नित्य नेमी. नित्य नेमान जर नाम घेतलें, दिवसान कितले पंत घेया ती, कितले पंत ध्यान लावन बैसा ती,
आणि ध्यान नातील तावळ सुद्धा काम करतना 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 कामांत नाम घेऊनची नाही, नामांत काम जाऊ का, नाम घेतं घेतं काम कर का. तशी तशी केल्या कल जाता कदा बाधी ना केन्नाय आपदा म्हळ्यार संकटांची बाध जायना. संकट येनात वे, रामनाम घेतल्यार संकट येना, ती रासभर येतात, येता ती वतात, येता ती वतात. कळ्ळें म्हळ्यार संकट येतात न्ही ते मेनली आमगेले विचारांत येता. आणि हे बहिर्मनस न्ही, दॅट इज द कल्प्रीट. तेमी तांतुले अयो हो विचार कशे आयलो वया म्हूण विचाराचेर विचार केले की तें बांदता. संकट येता ती, पण संकट बाद्ध ना ती. आमगेलें ऑपरेशन जर केल्लें हां तर अशी कापतात वे सांगात मंडळी, कसले तरी भूल दिता ती, वय की न्ही, एनेस्थेशी दिता ती. तेमी ती तें आमकां ताजें सफरींग जायना, दुख्ख ना त्या वेळार, दुख्ख ना अजिबात, कळनाची. तशी संकट येता ती पण ताजी बाध जायना, पेन जाता पण सफरींग जायना, मनाचें सफरींग जायना. आधी व्याधी येता ती जाल्यार आधी जायना, आधी म्हळ्यार मनाचे रोग, सायकोलॉजिकल रोग जायना ती. हें सगळ्या वरीच आमगेलें शरीर आसा कसलें ना कसलें जावचें आसा. आतां मदले 2-3 दिवस हांव मस्त सीक आशिल्लें, आज बसलें करूंक, आत्तां थंय म्हाका भयंकर विकनेस आशिल्लें, जाल्यार बसलें आनी तो करून घेता असो जाल्यार नित्य नेमान रामनाम घेवंका. आनी ताजे खातीर कल करका, मूळ रामनाम घेवच्यान कसलें आड येता सांगात पळोवया. आमगेलें आळस येता, आळस. आसन नंतर केलें जाल्लें. मदालस्य हा सर्व सोडून द्यावा. मदालस्य म्हळ्यार आलस्य. आणि प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. आता प्रभात म्हळ्यार एक अर्थाने सकाळी फालफाल्या, दुसरे म्हळ्यार संधिकालू. प्रभात म्हळ्यार कळ्ळें, संधिकालू म्हळ्यार 2 प्रसंगा मध्य. हां एक वेळेला डील कोण जाल्लें, आतां घरांत तूं बायलेल्या उलोवन कोण ऑफिसा भायर सरलो तर घरचे प्रॉब्लेम घार दवरचे आणि ऑफिसा वचना पण ऑफिसा प्रॉब्लेम सुरू जाता ती, जाल्यार मध्येच जो काळ आसा तें प्रभात. तो संधिकाल. त्या वेळार आमी रामाल नांव घेवंका, घेवची मात्र न्ही तर चिंतन करका. मद आणि आळस, मदालस्य म्हळ्यार मद म्हळ्यार कळ्ळें गर्व आणि आलस्य, हे 2 दोश मुख्यतः आमी नाम घेनात कारण. कल भारी राम आयलो तो, सगळें हांव करता म्हणलें. अरे तूं कसलें करता, तुगो श्वास सुद्दां तूं घेना, राम घेता, कसलें मद तुका म्हणून. अशी आमगेलें व्हडपणां डौल आसता, पयशा डौल आसता, प्रॉपर्टी डौल आसता, तें सगळें आसता. तर हांगा तांणी सांगलें नामे संकटे नासती, नामे विघ्ने निवारती, नामस्मरणे पाविजेती उत्तम पदे, हरिनामे प्रल्हाद तरला, नाना आघातांपासून सुटला. हांगा तें तांणी दिल्या कदा बाधिजेना आपदा नित्य नेमे. ताका कसले केले ते हिरण्यकश्यपून त्रास दिवच्याक, पण सगळ्यांत तो सुटलो. फक्त नारायण नामे पावन झाला. अजामेळ सुद्दां तशीच. तरी तेमी ती नित्य नेम प्रातकाळी, मध्यानकाळी, सायंकाळी नामस्मरण सर्व काळी करीत जावे. हें खंय आयल्या, दासबोध दशक 4 भक्ती मार्ग, भक्ती निरूपण, नवविधा भक्ती, तांतूळ 4 नामस्मरण दशक, 4 तिसरं समास नामस्मरण तांतस. सदा राम नामे वदा पूर्ण कामे, कदा बाधिजेना आपदा नित्य नेमे, मदालस्य हा सर्व सोडून द्यावा, प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता अनेक 71 श्लोक. जयाचे निनामे महादोष जाती, जयाचे निनामे गती पाविजेती, जयाचे निनामे घडे पुण्य ठेवा, प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता हो एक अगदी महत्वाचा श्लोक असो. नामान नेमके कल जाता, ताज्यान महादोष अशी सुद्दां वतात. कलियुगात कळत नकळत आमगेल्या हातांत कली तरी पाप जातच असतात.
केन्ना म्हळ्यार कल्या म्हळ्यार हान्ने ते कोणें राक्षसांनी देवीक सांगिल्लें खंय इत्थम आनी देवीने राक्षसान तिका सांगलें देवीक की आमी प्रत्येक मनशांत वचून बसता ती राक्षसी वृत्ती तूं कोणकोणा मारतली म्हूण कळ्ळें न्हय तर तीन सांगलें इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहम करिष्यामि अरिसंशय तें कशें जातलें तें तूं सगळ्यांक मान घालतलें ना तावळ मगलो नामरुपान जन्म जातलो नामरूप घेवन हांव येतली आनी तें नाम फक्त राक्षसी वृत्तीक मात्र मारता हांगा ते कोण की कॅन्सर जाल्यार झुंजले खंय आनी तो एकदम बरो असो एक एक्टर तर ताणें सांगलें गोमुत्रान तूं ते गूण आसा ती कॅन्सर ब्लड कॅन्सर जालें बरें जाता ते भायली वखदां जाली पण ब्लड कॅन्सर जर घेतलें हें ब्लड कॅन्सर असल्यार जर गोमुत्र घेतलें तरी ते गाईल इतलें पावन आसता तें की ताज्यान वायट सेल्स मात्र मरता ती आनी बरे सेल्स व्हरता ती तशी तर महादोष मात्र वता ती जयाचे निनामे महादोष जाती दोष वचना पडे नॅचरली थंय एक वॅक्यूम जाल्लें थंय गुणांक आमी आमंत्रण दिवंक लोकां लागीं बरबरे लोकांगेल गूण सोदका ती आमी इतले दिवस सायकल करता ती आमगेल दोशा प्रमाणे तिवय तसलींच दोशी म्हूण आमी हें करता ती कळ्ळें न्हय तशें आसचें ना आमी भामटे आसल्यार आमकां दुसरे भामटे दिसता ती आमी बरे आसल्यार आमकां दुसरे बरें दिसता ती तरी आमी जर राम नाम सतत घेतलें तर आमगेल ते दोश वता ती आमगेल भामटेपण कमी जाता तावळ दुसरी बरी दिसच्या लागता ती आनी तांगेले बरे गूण दिसच्या लागता ती ते आमी ताण घेता ती आनी तेमीत कल जाता जयाचेनी नामे गती पाविजेती गती म्हळ्यार कहलें आमगेली इतली व्हड यात्रा करचेस परब्रह्मांत आमकां विलीन जावचेस जन्मो जन्म वारी चल्ल्या आमगेली ताका एक हें नाकवें वेग नाकवें गती हाजो एक अर्थ वेग वेग म्हळ्यार कहलें वेलॉसिटी स्पीड ते नाम घेतलेल्यांक प्रगती स्पीड वाडता आनी सद्गती मेळटा तो एक अर्थ जालो गती म्हळ्यार स्थिती गती म्हळ्यार कहलें कसली स्थिती जातली आमगेले मरना पडे आमी बरी स्थिती मेळटा तरी जयाचेनी नामे घडे पुण्य ठेवा आज सद्या आमी पाप कोण कर न्हू त्या पापांचो उडास करता जर देह दवरलो तरी पाप करता लोक भाड्या घरांत राबिल्ले बरें आसता तांकां स्वताल केल्लें आसना कळ्ळें मरे दे जस्ट डिपेंड ऑन हें तांगेलें घर मालक देह आसता म्हणसर हें ते घर मालक आसूं मानना ती तर ताक जर तांणी देह दवरलो तें अंतकरण भायर पडलें तरी ताका कसलो चॉयस दिना ती देव काळ आसने तो ताका चॉयस दिना तुका खंयच्या घरान जन्म घेवचेस जन्म तरी घेवंका लागता पण मागीर एक घर सुटलें भाड्या घर सोडून दिलें बा दुसरे कडेन ट्रान्सफर जालें म्हणून परत तेंच भाड्या घर मेळत म्हणून खात्री आसलें ना जाल्यार आमी पयशे जम कोण बचत कर न्हू आमगेल नांवान एक सांजशें का जायना 1 रूम का जायना एक घर जर घेवन दवरलें विकत तरी आमगेल म्हूण व्हरता आमकां देव सांगता वच तें तुगेल घर आसा थंय वचून राब तर शुची नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टोपि जायते अभिजायते तशी त्या बऱ्या घरान जन्म घेता ती सो दॅट तांगेल जे साधन केलेलें आसा ताजे मुखारी त्या संस्कार बरे संस्कारीत घरान जन्म मेळटा हें केन्ना जाता आमी बचत केल्ल्याच करका पुण्याची पुण्य ठेवा सांबाळका पुण्य ठेव कलकल्यान जाता एक तर नाम घेवन ताज पुण्य मेळटा दुसरें प्रत्येकांत देव आसा म्हूण सेवा कर न्हू तें एक समाधान मेळटा तुमकां सांगता लोक म्हणटा ती कले घेवन वचूं जायना म्हूण समाधान मात्र घेवन वचचें जाता बाकीच हांगा सोडून वचका लागता सोडून वचल्यार आमकां उपयोग जायना पण सोडून कल वचें तर कीर्ती मरावे परी कीर्ती रुपी उरावे तशी
कीर्ती सोण वचका मनुष्याने आणि घेऊन कल वचका समाधान घेऊन वचका. समाधानात पुण्य ठेवा, नामांतल भाव घेऊन वचका. शरीर सुटतं ना, रूप नाम रूप आणि अस्ति भाती प्रिय. आमगे लहान तू आम्ही नित्य वाचता ती एक एक अध्याय वाचू सूर केला नाही सगळ्यांनी. तांतू ते असं अस्ति भाती प्रिय आणि नामरूप असताची ज्यांना साकार असता सगुण असता त्यामुळे नामरूप असता. त्या देह दवरत नाम कल जाता, नामांतल भाव मात्र वरता. जो बरो भाव असणे तो वरता, तो आम सांगात येता आणि ते जे समाधान मिळेल असं तें येता. आणि नाम रूप रूप म्हळ्यार एक नमुन्या तेज, एक नमुन्या ऊर्जा, एक नमुन्या शक्ती. शक्ती ती खंयची गुरु शक्ती आम सांगात येता. आमगेल पुण्य ठेव असल्यारी गुरु शक्ती आमगेल बोट धरून आमकां व्हरता. जशी ना खंयचे खंयचे आतां आमी अमेरिके पयलीं फन वचून कसलें गोतना कसलें गोतना जाल्यार म्हगेलो भाव थंय आशिल्लो. तर ताणें म्हळें तूं कांय काळजी करूं नाका, आपण येता एअरपोर्टार आपण चाक म्हण, तूं नुस्तें प्लेनान बयसण यो. हां तशें वचुल्यारी थंय वच भितर आमकां कसलें कळना, चाट जाली खंय वचचें कल करचें. तर ताणें हाय म्हण अशें आपयलें, पळयलें तो राबला थंय. ताणें समोर गायड केलें अशें अशें आपण मेळटा म्हण. थंय इतली थंडी, शीं खावन नुस्तें म्हळ्यार आमकां कल्पना नाशिल्ली. तर म्हगेलो चेडूं तें 10 वर्सांचो आशिल्लो, ताका दांत वाजचे लागले. तर ताणें म्हगेल्या भावान आपणालो कोट ओवरकोट काडलो आनी तागेल्या आंगार घालो. म्हळ्यार इतली मदत मेळटा. तशी तो गुरु स्वरूप, तशी आमगेलो गुरू आमकां पिकअप करूं येता. तेमी आमगेलें घर खंय म्हळ्यार आमी वचून खंय वतलीं म्हूण ही चिंत आसना. आमगेल्या कुळार आमी वता ती, आमगेल्या कुळार वता ती. हां आतां प्रभाते मनी तेमी ती प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. जेन्ना जेन्ना संदी आसा, प्रभाते म्हळ्यार नुस्तें पालपाल्यार न्ही, जेन्ना आमकां मौका मेळटा त्या वेळार राम चिंतीत जावा. नामस्मरे निरंतर ते जाणावे पुण्य शरीर, महादोषांचे गिरीवर नाम मात्रे नासतिके. नामे विषबाधा हरती. तेमी ती ईश्वराने हें केलें न्ही नामाचे विषबाधा. नाम परते साधन नाही, नाम देते सर्व काही. नाम परते साधन नाही, नाम घ्या हो नाम ध्या हो, नाम आपले हृदयी धरा हो. राम नाम तारू मधी, माय बापा चढालवलाही. नाम परते साधन नाही, शिवा अंगी चिता भस्म. सगळे अंगाक चिता भस्म जाल्यार शिवा कंठी राम नाम. शिवांगीचे रोम रोम, शिवांगीचे रोम रोम. राम नाम भरून वाही, राम नाम राम नाम, राम नाम भरून वाही. राम नाम वदा सर्वही, नाम परते साधन नाही. तशी है. जय जय रघुवीर समर्थ. आता 72. नवेचे कदा ग्रंथीचे अर्थ काही, मुखे नाम उच्चारिता कष्ट नाही. महाघोर संसार शत्रू जिणावा, प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता नवेचे कदा ग्रंथीचे म्हळ्यार बगलचे खिशांतले. आमगेले खिशांतले कले वतवे अर्थ म्हळ्यार हांगा पयसो किंवा धन. आमकां खर्चूंक लागतवे गांठींचे. गांठी म्हणटात न्ही, ग्रंथी म्हळ्यार गांठी. आमगेले गांठीचे कल वता कले ना. राम नाम घेवनच्या कल पयशे लागतात की. नवेचे कदा ग्रंथीचे अर्थ काही, मुखे नाम उच्चारिता कष्ट नाही. जोडाक्षर सुद्धा ना. कृष्ण म्हणू गेल्यार पुणी ताका एक क्रू सुद्धा सगळे कडेच वांकडेपण असता. जेंत
तेमी तो कृष्ण सुद्दां एका पांयाचेर पांय घालून वांकडे पांय करून राबता तशी तागेलें आयुश्य विंगड जालें. म्हळ्यार तांणी जल्मा येवन 2 अवतारांतूं तांणी दाखोवन दिलें सरलय जावचें जाता आनी वांकडेय जावचें जाता. जाल्यार हे तूं पळोवंका हें दाखोवन दिलें. ते राम अवतारांतूं तांणी राम नामाचें हें सांगलें की राम खंय कश्ट ना ती उच्चारच्या राम श्रीराम श्रीराम राम म्हूण तोंड उघडली तरी तें अग्नितत्व भितर वता राम आनी म्हळ की बोट मिट्टा ती आनी तें तत्व उर्जा भितरी व्हरता. तशी कडेन महाघोर हें राम नाम उच्चारण कल करचें ताका पयशे कांय खर्चोवंक लागना ती. ना जाल्यार कोण आमगेले कितले जाण शत्रू आसतात आमगेले वांकडे पळयतले कितले जाण आसता ती तांकां सांबाळच्या जीव वता. जाल्यार हो संवसार हो व्हड शत्रू तरी राम नामाने महाघोर संसार शत्रू जिणावा म्हळ्यार ताका जिंका म्हणून प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. नाम घेता न लगे मोल नाम मंत्र नाही खोल 2 अक्षरांचे काम उच्चारावा राम राम नाही वर्ण धर्म याती नामी अवघीच सरती तुका म्हणे नाम चैतन्य निज धाम. तशी नव्हेच एकदा ग्रंथीचे अर्थ काही मुखे नाम उच्चारिता कष्ट नाही. महाघोर संसार शत्रू जिणावा प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता 73rd. देहे दंडणेचे महादुःख आहे महादुःख ते नाम घेता न राहे. सावरकर 50 वर्ष रिगरस इम्प्रिझनमेंट 50 वर्ष आयुष्याची यंग असताना वचुले अगदी जेल जायना पण भायर आयला आनी कसले ते काम देहे दंडण हा महादुःख हात पांयान सळ्यो कसले ना खावच्या पिवच्या समना त्या बैलावारी भोंवचें तेल काडचें ते कमी जाल्यार चापका फटके मेळटाले असले सगळे हात उबरोन न्हिदोनच्या वरेक जायनाशिल्लें तसलें तें महादुःख. जाल्यार तांणी कशी तांगेली अस्मिता जागृत दवरली सावरकरांनी खंयचे जोरार दवरली देवाल नांव महादुःख ते नाम घेता न राहे. देहे दंडणेचे महादुःख आयकले रोग जालो हें जालो भयंकर दुखी जाता जाल्यार ते दुखीचेर कॉन्सन्ट्रेट करून राम नाम घेयात कमी जाता. कोण पळयात महादुःख ते नाम घेता न राहे त्यामी तिची सदा शिव चिंतीत से देव देवा प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. ते म्हणटा ती उठुनिया प्रातकाळी उठुनिया प्रातकाळी जपा राम नामावळी जपा राम नामावळी. स्वयध्या तो चंद्रमौळी शैलबाळे समवेत उठुनिया हो उठुनिया. जय जय रघुवीर समर्थ. 74th. बहुतां परिसंकटे साधनांची व्रते दान उद्यापने ती धनाची दिनाचा दयाळू मनी आठवावा प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. म्हाका समर्थ संप्रदायांत न्हू जप मेळचे पयले आय वॉज लिटल कर्मकांडी आशिल्ली. कले जालें की हांव हें करतालें कलें उपास करचे 3 पंत 16 सोमार केले 16 सोमार केल्ले कसले खावचे ना रात्रीच उद्दां सुद्दां घेवचे ना दुसरे दिवस पालपाले जाताल कलें ऑफिसाकय वच चेडवांकय पळय घरांतूय करी आनी पोट्टान कलें ना म्हळ्यार इंधन ना
पेट्रोल ना ती गाडी चलतले आणि चल्ले तर की कुरकुर कुरकुर जाता तशी हांचेर चिडत तांचेर कोप अशी कर न्हू मात्या दुखी मात्ते दुखचे लागताले कडे न्हिदोन सोडचें काम जायना ती कले ना कड्डे सोळ जाल्ले म्हण्या सोळ जाल्ले आनी तेवें कल खातीर केल्ले कल्लेपणी हें मेळ्ळो तें मेळ्ळो संवसारी प्रपंचाचे हांगेल बरं जावो तांगेल बरं जावो अशी सगळं कोण सोळ समार केलें ताजें उद्यापन करचें म्हळ्यार सोळा बामूण बायल जोडप्यांक जेवणां आपोवंक कितलो खर्च तांकां कलेपणी दक्षिण दिवंक दोगां जाणांकय हां आनी बाकी पुजेच घाटू आनी ते 5 शेराच कलकी हें कर न्हू गवा पिट्टाचे मीठ नातील ते रोटयो करच्यो ताजें हें करचें ते चुरमी लाडू करचे ते करचे कोणें ते कोण केल्लें पळय तांणीच करता खंय तें करता बसचें अशी कोर न्हू ते वांटून कड्डेर आमी खावचे अरे बाप रे म्हळें तशी बहुता परे संकटे साधनाची मस्त साधन आसा ती एका पांयार उबरोवन जप करतली आसा ती आनी कसलें करता आसा ती हां हें खावचें ना तें खावचें ना तशी ती व्रत केली दान केलें उद्यापन म्हळें दान उद्यापने ती धनाची मस्त धन मन तन सगळें हें जाता ताजी म्हळें टेकन टू टास्क त्यापेक्षा दिनाचा दयाळू मनी आठवावा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा जय जय रघुवीर समर्थ हांव जय जय रघुवीर समर्थ म्हणकी तुम्ही म्हणा ती हां 75th आथे राम नाम म्हळें नेमकें कल्लेस समस्तामध्ये सार साचार आहे कळेना तरी सर्व शोधून पाहे जीवा संशयो वावुगातो त्यजावा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा हां हें नामच कल्ल्याक घेवनच्या सांगल्या तर सगळे साधनां तूं हां श्रवण भक्ती श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम 9 पायऱ्या आसा तर प्रत्येकाक कलेपणी साधन किंवा कल्लेपणी अवलंबन लागता श्रवण भक्ती म्हळ्यार आयकूंक म्हण पयलीं आयकूंक प्रथम भक्ती ती आवश्यक आसा जाल्यार तें आयकूनच्याक आयकयतलो कोणेपणी जाय न्ही एकल्यानच कशें आयकूंचे कसले शब्दूच जाय न्ही जाल्यार आयकतलो कोणाक कसलें आयकूंचें तेमी ती बरें कोणें आयकयतलो ना जाल्यार एखादो ग्रंथ तरी जाय त्या ग्रंथान बैसून प्रार्थना करून समर्थ कशी दास बोधवून घेतलो तशी आनी कडेन आमी आयकूंचे श्रवण भक्ती हां कडेन कीर्तनांत म्हळ्यार सगळें हें संकीर्तन असलें नाम संकीर्तन म्हणा पण बाकी कीर्तन म्हळ्यार ताका पेटी तबलो ताजी साथ जायी आनी कसली जायी हां कथा ते एक पात्री प्रयोग तो तितली कल जायी हां मजसली बुद्ध असल्यार ताका कल्लें जमना धडपद म्हणच्या कळना धड काणी सांगच्या कळना धड कलेंक कळना कसलें कळना हां एकल्यान कीर्तनांत तूं एकलो नागन मामान सांगिल्ली काणी सांगता कीर्तनांत तूं एकल्या अशें शिकून हात म्हाका उलोवचें सकून शेवटी बेजारान त्या कीर्तनकाराक सांगलें यो बाळा तूं कल सांगचें स म्हण हां म्हाका कलकी सांगचें स म्हण सर बैस रे नळीतो म्हळ्यार बैसना शेवटी ताका त्रास जावचे लागलो ताका आपयलें थंय आपयल्या जान पळोवन तो नर्वस जालो आनी तो म्हणालो कीर्तनासी जन हो तुम्ही जागा थोडा वेळ गप्प रावलो मुखार रे कीर्तनासी जन हो तुम्ही जागा परत म्हळें कीर्तनासी जन हो तुम्ही जागा कीर्तनासी जन हो तुम्ही जागा गा म्हणचे पयलें ताका शर्ट धरून ताका जाणांनी तोग बसयलो बैस तोगू कीर्तनकाराल वेळ खाता म्हण जाल्यार कीर्तनकार इतलो बरो उत्तम आशिल्लो जाल्यार म्हळ्यार राम नामांकीत आशिल्लो तो तर तागेल प्रगल्भ बुद्धी तान सांगलें ताणें करेक्ट कीर्तन केलें गोमटें कीर्तन केलें तुमगेल मनाची अवस्था अशी ना की तुमी तें ग्रास्प करूं शकता हां तेमी ती तुमकां जर कळना जाल्यार तातूंत समस्तामध्ये सार साचार आहे प्रत्येक एक लायनीन सुद्दां ही मस्त सार बुद्धी आसता सार म्हळ्यार मस्त गूण आसता ती
एखादे आयटम खाल्लं बरो केल्लो हां तातूंत शुद्ध मिट्टा ते खाल्ल्यार आमगेली भूक भागता, आमकां बरें दिसता, तोंडार रूच येता, आनंद जाता आनी पौश्टिकता मेळटा आमकां देहाक, हां हेल्थ बरें जाता. इतली 3-4 गुण तांत आसता ती. तशी ह्या नामान तूं तशी तान्य म्हळे लायनीन तूं सगळें सार भरल्या. कल्लें कीर्तनासी जन हो तुम्ही जागा जागा येगा कीर्तना येया ती. हां तसं तो सांगता असतं जागा कीर्तनाला जागा जा. हां कडेरी कीर्तनासी जन हो तुम्ही जागा जाग पक्कोण बैसा ती, नाल्यार सतत 1.5 तास उबं रावंक लागतलें. जागा हां कडेरी कीर्तनासी तुम्ही हो जन जागा जागा म्हळ्यार न्हिदो नाका ती, जागी राबा ती कीर्तन आयकतना, हां न्हिदो नाका ती. आनी चवथी कलर तूं कीर्तनासी तुम्ही जन हो जा आनी गा. थंय ते कीर्तनकार भजन म्हणटा आसतना तुम्ही म्हणा ती तातूंत भाग घे ती, म्हळ्यार न्हिदय येना आनी समज जाता. तशी तशी सार प्रत्येक गोश्टींत सार आसता. कळना जाल्यार सोदून पळया ती. आनी हें सार सोदची बुद्धी रामनाम दिता आमकां. कळ्ळें? कळेना समस्तामध्ये सार साचार आहे, कळेना तरी सर्व शोधून पाहे, जीवा संशयो वाऊ गातो त्यजावा. सगळें तूं संशय घेवची ना, श्रद्धेन थोडें काम चलता. तुमगो तसो श्रद्ध खंय त्या कामां येता. हां आमकां मगल आवस म्हाका नक्की गो तसो कळ्ळें. मागीर तिका स्पर्श स हां तिका दूद पिवन आमी हॉट जालें ती आमी कितलें पळयता जाल्यार जो बापूस आसा ताजेर आमकां जे आमकां दिसना न्ही तरीके आमी विश्वास दवरता ती ताका श्रद्ध म्हणटा. ते आमकां कळना तरी फक्त विश्वासाचेर आमी वय म्हणटा ती ताका श्रद्ध म्हणटा ती. तशी हो तुगेलो बापूसू म्हूण हांव इंट्रोड्यूस करून दिता. आमी दुसरे कोणाचेरय जास्ती विश्वास दवरचे जायना. जाल्यार आवसूक मात्र गोत्तस खरें हे चेरडालो बापूस कोण. तावटी हांव सांगता चेरडा हो तुगेलो पप्पा आनी आमी ताका पप्पा मानच्या लागता ती. हो दृढ विश्वास निश्ठा त्या पप्पाचेर निश्ठ येता, प्रेम येता जाल्यार पयलीं कल्लें हें जावंका श्रद्ध जावंका. तर श्रद्धेन नाम घे ती. ते कळेना तरी सर्व शोधून पाव, जिवा संशय काण उडया ती. फालतू संशय वावगा म्हळ्यार फालतू तो त्यजावा. प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. जन साध्य जाता तावळी रामनाम घेया ती. जय जय रघुवीर समर्थ. आता 76. नव्हे कर्मना धर्मना योग काही, नव्हे भोगना त्यागना सांग पाही, म्हणे दास विश्वास नामी धरावा, प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. कबीर अंकल म्हणे मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में. विश्वास दवरल्यार मात्र हांव आस, ना जाल्यार हांव ना. तर राम नाम घेतना नवे कर्म ना धर्म ना योग काही कल्ले कोरका लागना. कलिकाल प्रभाव आमी ती कर्म धर्म योग याग भोग त्याग कसले सांग म्हळ्यार यथाशास्त्र घड्डनाची. त्या भट माम येता ती ते कल्ले मंत्र म्हणटात तांगेल आमकां तरी आयकूंक येना. आमी नुस्तें मम म्हणा हात लावा आनी मम म्हणा, बाकी कले कळना. तांणी सांगील तशी सम आयकल्यार बरें आस, नाल्यार तो विंगड सांगता आमी विंगड उच्चार करतात. पूज करू बशील यजमान तस जाता. त्यामी ते यथाशास्त्र कले जायना. कर्म धर्म योग याग भोग त्याग हे कलीच प्रभाव आसा. आनी म्हणून एकच साधन जे उरल्या तें म्हळ्यार नामस्मरण. म्हणून नामाचेर विश्वास दवरा ती. ह्या खातीराची नामाचेर दृढ विश्वास श्रद्धा भक्ती दवरून नामस्मरण करता. आनी विशेषता म्हळ्यार फालफाल्यारी आनी वस्तुता सर्व काळांत जेन्ना थोड सुद्दां वेळ मेळटा तावळी ध्यान लावन बैसा ती आनी कनेक्ट जाया ती. श्रीरामा 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 कल्ले कोरका म्हणना. आनी बाकी वेळा सतत नाम गुणगुणता अशें
गुणवंत असचे. अनेक दिवस हांव सांगता त्या नामा बद्दल कशें घेवंक हांव. आतां 77th राम विश्वास. करी काम निकाम या राघवाचे, करी रूप स्वरूप सर्वां जीवांचे, करी छंद निर्द्वंद्व हे गुण गाता, हरी कीर्तनी वृत्ती विश्वास होता. जय जय रघुवीर समर्थ. म्हळ्यार कामना राघवागल नांव आमकां सगळे आमगे डिझायर्स घालयता, निकाम करता, तें एक अर्थान हां. आनी राघवाल नांव तें आमी निश्काम घेवंका, म्हळ्यार हें दी तें दी करून मागूंक घेवं नया. तावळी करी रूप स्वरूप सर्वां जिवाचे. प्रत्येक जिवांतूं तागेलें जें स्वरूप आसा तें आमकां दृश्टीक पडूं लागता. करी छंद निर्द्वंद्व हे गुण गाता. आमगेले खंयचे छंद आसत न्ही, छंद म्हळ्यार भक्ताक निर्द्वंद्व करता. हरी कीर्तनी वृत्ती विश्वास जाल की कल जाता, राघवागल गुण पळोवचे, आनंद घेवचे एक नाद लागता आमकां भक्ताक, आनी ते निर्द्वंद्व करता आमकां. हां, म्हळ्यार द्वंद्व व्हरना, सुख दुख्ख हें व्हरना, फक्त आनंद, ब्लिस, जस्ट ब्लिस. हां, आनी तेमी ती रामाल गुण भजन करचो आनी हरी कीर्तनाचे दृढ विश्वास दवरचो. जर दवरल्यारी ताका जो छंद लागता तो भक्ताक जर लागलो, तो हो छंदची भक्ताक सकल द्वंद्वातीत करता. आमकां आनंद यात्रेन द्वंद्वातीत जावचें आनी परब्रह्मांत एक जावचें, मूळ मायेक दांटूंचें. मूळ माया हीच द्वंद्वच. तातूंत अर्धनारी नटेश्वर जर तिवे एक संकल्पना, ताका केन्नापणी नाश आसा, पण ताजे पेल्लीकान जें परब्रह्म आसा तांत आमकां एक जावचें. आनी ह्या राम नामा मीत आमी तें करूं शकता. ती हांगा आमी राबया. कितले जाले? 77 जाले. चिके मार्क करून दवरा ती. खंय थंय जाले म्हणून. मुखाल आमी 78 दोन घेवया. आतां आमी समर्थांनी म्हणलेले पसायदान म्हणया. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी अपराधी जन सुकतची गेले, तुझा तूची सावरी दयाळा, कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता नदीसे उरी, कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा, कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी दयाळा, कल्याण करी. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. हे रामराया सगळ्यांगेल कल्याण कर. जे आज हांग गायल्या ती, जे येयली ती जाल्यार रामनाम घेता ती, आनी जे घेना ती रामनाम तांकां रामनाम घेवची बुद्धी दी देवा. तांगेल सुद्दां कल्याण करी, सगळ्यांगेल कल्याण करी. ही ती प्रार्थना आसा. ह्या प्रार्थने सयत आमी हें विवेचन म्हणूं जायना, हें मना श्लोकाचें एक सत्र पूर्ण जालें. ते आमी श्री समर्थांक गेल्या आनी श्री रामाग चरणांत वावया सगळ्यांनी मेळून आनी प्रार्थना करुया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.